हो जो सर्व्हिस रोड आहा वो आडोन माझो थेट आरोप आहा आमदाराचेर हो जो आडोन दवरलेलो आहा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराच्या ऑफिसान हो खास करून आमदारान हाडून दवरलेलो आहा आणि याचे कारण म्हटल्यार त्या बाजूकसून हांव तुमकां व्हरोन दाखयता त्या बाजूकसून नीलकंठ हळर्णकर आमदाराचो पेट्रोल पंप येता आणि सर्व्हिस रोड जो आहा हो त्याच्या जागेनसून वयता तो मे बी सरकारान एक्वायर केल्लो आसतलो आणि इतलेच न्हू की त्याच्या जागेनसून वयता इतलेच न्हू फाल्यां जर थंयसून सर्व्हिस रोड गेलो जाल्यार मेटल क्रॅश बॅरियर म्हणून हायवे आणि सर्व्हिस रोड यांच्या मदीं एक पार्टिशन घालता आणि ते पार्टिशन जर घातले जाल्यार हेजे पेट्रोलाक येतलो कोण हो सगळ्याहून व्हडलो इश्यू आहा जो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसलो म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरान आणि मुख्यमंत्र्यान त्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा कारण फायल इतली तूं वर्सभर दामून दवरताय कशी आणि जेन्ना खास करून ते सांगतात तशें मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्ले आमच्या मुख्यमंत्र्याक मात्तूय व्हॅल्यू ना सो हेका लागून त्या जो कोण एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हाका नांव खबर ना ह्या भागात जो हायवे भागात जो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहा जेणे वर्सभर फायल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाच्या नांवान आपल्या टेबलापणाक घालून दवरली किंवा खुर्चेपणाक घालून दवरली हेजेर खरें म्हणशें जाल्यार एक्शन घेवपाची गरज आहा हेजे सर्व्हिस रोडाचे मुख्य कारण वदवळे हांवें सांगलें की नीलकंठ हळर्णकराचो स्वताचो पेट्रोल पंप हो जो पळोवंक शकता तुमी जो आमो आहा पळय वर्क न्ही केल्ले आहा थंय नीलकंठ हळर्णकराचो हो पेट्रोल पंप येता सो तो पेट्रोल पंप तितूनसून सर्व्हिस रोड पास जाता त्या जाग्यांसून आनी तो जावचो न्हू म्हणून त्याच्या सांगण्याचेर जे इंजिनियर हांगासरले आहा PWD हायवे जे आहा आमी ताका एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणया तेंच्यांनी सायन बोर्ड हो मुद्दम हांगा घातला आनी सर्व्हिस रोड कट केला म्हणजे सांगप निमित्त कितें एक्चुअली हो सायन बोर्ड घातला आयज पळय तुमी हांगासर हो ट्रक उबो आहा लोक अशे भायर सरता वयरसून गाडयो फास्ट येता सो लोकांच्या जिवा कडेन खेळ हो हांव नकळो ह्या इंजिनियराक कोणी इंजिनियर केला तो म्हाका नांव खबर आसलेलें हांव सारकें सांगतलो आसलो म्हाकाय खबर ना पूण हे जे असले भोटे इंजिनियर असता किंवा आमदार मंत्र्यांच्या घुसतार त्यांच्या सांगण्याचेर चलता असल्यांक म्हाका सस्पेंड न्हू टर्मिनेट करपाक जाय आणि खास करून परतून एकदा सांगता हो जो सर्व्हिस रोड हो सायन बोर्ड घालून कट केला हो सायन बोर्ड बेगीतल्या बेगीन हांगासून काडचो आणि हो सर्व्हिस रोड जो आहा हो कंटिन्यू करचो आणि जे मेटल क्रश बॅरियर असता हे घालचे जेणे करून जे हायवेनसून लोक वयतले आणि सर्व्हिस रोडान वयतले हे सेफ आसचे सर्व्हिस रोड उणो 4 ते 4.5 मीटर आसचो हो आमचो डिमांड आहा